उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचलोल्या सगळ्या जनावरां मदें चरोप चड शिडूक आसलो. ताणें बायलेक म्हळें, बागेंतल्या सगळ्या झाडांची फळां खायनाकांत म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें? बायलेन चोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखां मदेंकूच एक रूख आसा, ताच्या फळा विशीं देवान सांगलां, तुमी मोरणांक सांपडना जावंक त्या रुखाचें फळ खायनाकांत, न्हय म्हूण ताका हात पर्यंत लायनाकांत. तेन्ना चोरपान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय. तुमी मोरचिनांत, ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडतले आनी वायट बरें वळखून तुमी आपणा भाशेन जातल्यात म्हूण देव बरो जाणो. म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक भुलोवपी अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी खेलें. आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणेंय तें खेलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगळी आसात म्हूण तांकां गमलें. त्या पासत तांणी अंजिराच्या झाडाची पानां शिंवलीं आनी बेंडाक बांदूंक पेंटा रुमाल केले. सांजेचे शितोळ वारें मारतना सर्वेस्पर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना तांणी ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी दादलो आनी ताची बायल सर्वेस्परा देवाचे नदरे मुखावेलीं लिपलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें, मनीस कितलो भागी. गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जर आडकानात, तो मनीस कितलो भागी. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें, मनीस कितलो भागी. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक भोगशिलें. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें, मनीस कितलो भागी. देखून भोक्तिवंत मनशांनी आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुडतेचीं उदकां कितलीं उंच चोडूं तीं ताका लागचीं नात. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें, मनीस कितलो भागी. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सोभोवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें, मनीस कितलो भागी. उद्गार. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंचे खातीर आमचीं काळजां उगोड सर्वेस्परा. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सोरून सिदोनचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या भेऱ्या मोन्याक ताचे सोरशें हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हळें, एफाता, म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपा सुटलो आनी सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकांत म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फर्मायतालो तितलीं ओदीक तीं परगोडटालीं आनी तितलीं ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.